मेन आज इनका देंगे भाई तुम्ही कितल्या वर्ष आले नरकासूर करता तुम्ही? अरे म्हाका दिसता जवळ हांवूच आतां 50 वर्सां जाले नरकासूर करता. म्हाज्या पयलीं म्हाजो भाव करतालो. तेज्या उपरांत ते नरकासूर जेन्ना करताले तेन्ना हांव धाकटो आसलो. तेन्नाच्यान हांव धाकटो करप आसलो. तेज्या उपरांत आमी नरकासूर कॉम्पिटिशनाक व्हरूंक लागले. म्हाका दिसता पयलो मुवमेंट म्हाका दिसता आमी केला नरकासूर कॉम्पिटिशनाक. तेज्या उपरांत कॉम्पिटिशनाक मुवमेंट भरपूर नरकासूर येवं लागले. आतां गेली 10-15 वर्सां वयर जाले आमी कॉम्पिटिशनाक व्हरपाचें बंद केलें नरकासूर. आनी आमी हांगा जाग्यार दवरता कारण भरपूर त्रास जाता कॉम्पिटिशनाक व्हरप म्हणजे नरकासूर. म्हणजे मेन पावर चड लागता तेका. आनी त्या हितूनच्यान आमी ते मागीर विचार केला आनी 15 वर्सां सुमार जाली आतां आमी बंद केलो हांगाच दवरता जाग्यार. पूण आतां म्हाका दिसता तेज्या पयलीं म्हाजो बापूय करतालो म्हाका खबर ना. पूण भाव करतालो. भावा उपरांत आमी. पूण म्हाज्या बरोबर हांव एकटो असो न्हू. त्या वाड्यावयले भुरगे भरपूर आसले. हेजी टीम जी आसा पळय तिसरे भायर रावल्या हे सगळे भुरगे नरकासूर करता. आतां हो म्हूण नरकासूर अंदू केला तो पावसान भरपूर त्रास केलो. प्लॅस्टिका धाप आनी कितले दीस लागले करपाक? हे नरकासूर करपाक आमकां आतां जवळ 8 दीस लागलो. पूण काल सबंद दीस रातभर न न्हिदता आनी आजचो दीस फूल डे हो नरकासूर उबो करून हांगा आमी दवरलेलो आसा. सगळे भरपूर पणजेंतले म्हाका त्या सगळे नरकासुरांक चडशे पावस लागलो. पूण सगळ्यांनी पयलींच हें केल्लें की हांव सुद्दां पळोवपाक गेल्लो खंय खंय बिस्टा बी जाल्यार त्या जाग्यार प्लॅस्टिका घालून धापलेले नरकासूर. मागीर प्रोटेक्शन केल्लें म्हूण हे सुके उरले. नाल्यार मागीर सकाळीं फुडें कितें जाता नरकासूर जाळोवंक वता जाल्यार नरकासूर जळना. मोव पडटा न्हू. मागीर तेजेर डिझल नाल्यार केरोसीन अशें हाडचें पडटा आनी घालचें पडटा आनी तेका जळोवचो पडटा सकाळीं फुडें. अशें एज दी क्लायमेट पावस दिसता पडटा अशें कितें? पावस म्हणजे आतां तरी कांय ना. म्हाका दिसना आयज येयत कसो असो सांजचो. पूण आतां 6 उपरांत कितें तें 6-7:30 मेरेन दाखयता तो. तेज्या उपरांत येयना. आतां आमी इतले दीस हांगा नरकासूर करता आमचे भुरगे करता हे म्हटल्यार असो केन्ना हे इतलोच टायम दाखयता. तेज्या वयर पडना म्हणजे रातभर पडना तो तितलो टायम. पूण आतां सकाळीं आज दमट केलें म्हण सगळ्यांनी नरकासूर बंद करून दवरलेले. म्हळ्यार आतां म्हाका दिसता 11 म्हटल्यार वत जशें येयलें सगळ्यांनी ओपन केलें आनी आतां सगळे नरकासूर आपापल्या जाग्यार उबे रावले. म्हाका दिसता पब्लीक पळोवपाक सुद्दां लागले. प्रदर्शनाक फिरो लागले नरकासूर पळोवपाक. आनी सावंड सिस्टम कितें आसा तुमची? सावंड सिस्टम आमची आसा पूण आमी लिमिटेड दवरता कारण सीएमानी सांगलें आसा लिमिटे प्रमाणे हे कर लोकांकूय त्रास करूं नाका. ते हेज्या प्रमाणे आमी जो हे दिला आमकां लिमीट त्या लिमिटा प्रमाणे आमी हे करता सावंड लायता. तितून आमचे आकाश दिवे लायता आमी दर वर्सा. आतां गेली 5-6 वर्सांनी आमी आकाश दिवे लायता. व्हडलो आकाश दिवो म्हण आमी पयलींच्यान हो लायता अशें आमचें. पूण ह्या भुरग्यांचें म्हाका दिसता भरपूर कौतूक करूंक जाय. प्रत्येक आमच्या तशें नरकासूर प्रत्येक नरकासूर भुरग्यांचें कौतूक करूंक जाय. भुरग्यांनी भरपूर कश्ट घेतला नरकासूर म्हणटा फुडें. आमी कृष्ण व्हडलो करूंक शकना. कृष्ण आमी धाकटो करूंक शकता कारण ह्या जो व्हडलो कृष्ण आसा तो प्रत्येकान केलो. ज्या जाग्यार ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नरकासूर ज्या दिवाळी जाता आतां पणजेन भरपूर मेळटा. तालिगांव पणजे म्हापसा आसा जावं सांताक्रूज अशे एरियेनी खंय बाकीच्या हितून सुद्दां चिमला सगळ्याक नरकासूर पळोवंक मेळटा. बेतीन आसा बऱ्यापैकी आनी अंदू नरकासूर भरपूर बरे जाले आसा सगळ्या कडेन. पूण नरकासूर आमी व्हडलोच ज्या खातीर करता कारण कृष्ण ल्हान ल्हान हे आपले रूप दाखोवन तेका मारता म्हणून आमी तेका जाळटा. म्हणून आमी तो नरकासूर प्रतिमा व्हडली करता आनी कृष्ण धाकटो आसता. कृष्ण व्हडलो करूंक शकना आमी कारण कृष्ण व्हडलो केलो जाल्यार सगळे लोक दवरतले खंय. परते केल्ले मूर्ती फोडटले करूंक शकना. विसर्जन आमी करूंक शकना. उपतले दर्यान हे केले कारण ते गवत किंवा लोखणाचें आमचें हें आसता न्हू. आतां आमी सगळे चडशे नरकासूर आतां गवत लागना लोकांक. आतां सगळे स्ट्रक्चर लोखणाचे जाळ्ळे काय पेपर लासता. चुकोन सांतिनेत 2-3 कडेन गवताचो नरकासूर जाता पणजेन भितून पळयत जाल्यार. आनी बाकी कडेन सगळे आमचो जो नरकासूर आसा तो स्ट्रक्चर लोखणाचे. कारण हे स्ट्रक्चर आमकां प्रत्येक जाणांक फुडल्या वर्सा परते यूज जाता.
आनी सांगाडो करपाची गरज ना. म्हणजे कितें जाता जेन्ना नरकासुराक उदक भेटयता तेन्ना रस्तोय पाड जाता, तोय विचार करता, खड्डे पडटा, खिळे आसता, ते लोकांच्या गाडयेक लागता. म्हणटकीर ते आमी ते प्रिकॉशन दवरचे पडटा. पूण आमची जी कॉर्पोरेशन जे आसा CCP इमिजिएटली नरकासूर जायना फुडें ते आनी फायर ब्रिगेड सगळे क्लीन करपाक वयता जाग्यांचे प्रत्येक कडेन, खंयच ते दवरिना. म्हणजे म्हाका दिसता तांकां 12-12:30 जाता सगळे क्लीन करता म्हणसर हे नरकासूर. हांवूय तांकां देव बरें करून म्हणटा कित्याक सांग, फायर ब्रिगेडीचे जावं आमचे CCPचे हे जावं किंवा पंचायत हे नरकासुरी रातचे जागरण करता आनी सकाळीं फुडें ते आपल्या ड्युटीक लागून ही सगळी जी पणजी आहा किंवा बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ते लिफ्ट दवरतात. थँक्यू. सांग रे तू आपण कसो करता नरकासूर धाकट्या सांग. आपण तुका कळ्ळें दिसता तूं आतां केन्नाच्यान नरकासूर करता? हो कसो जाणा तूं, हो एक्चुली सांगपाचें म्हळ्यार मुस्लीम, पूण तो नरकासूर करता आपल्या घरान. म्हणजे ताका कितलो इंट्रस्ट पळय. ल्हान आसतना पासून तो नरकासूर करतालो. आमचे कडल्यान गवत आपूण वचप नाल्यार खंयच्यान तरी गवत हाडप. पयलीं गवताचें नरकासूर आसतालें. तो मुस्लीम जावन सुद्दां नरकासूर म्हणजे सेलिब्रेशन करता. हांगा सगळे तरेचे भुरगे सेलिब्रेशन करता. आतां तुमीच तांकां विचारा, तेंच्या हितूंच्यान कळटलें. सांग भाई, तो कळ्ळें दिसता नरकासूर? नरकासूर म्हणल्यार सगळे कडेन आमकां एक आवड कशी धाकट्या आसतना हांगा येताले, पळयताले, करताले. मागीर हांव घरा कडेन एक करता म्हाजो सेपरेट एक, अपार्ट फ्रॉम दीस आमचो व्हडलो नरकासूर. तरी आमचे पळय वयर आमी व्हडलो करता आनी ते करपाक पावना, कित्याक आमचो फ्रेंडाक सुद्दां बरो आसलो तेच्या खातीर आमी करपाक पावना. तर दर वर्शी आमी करता, एकट जाता वांगडाच, हांगा ते वता हेल्प करता. आमच्या वाड्यान न्हू, आमी दुसऱ्या भुरग्यांक सुद्दां पावता. आमी कितें जाय जाल्यार कॉम्प्रेसर, पेंट कितें आनी जाय जाल्यार सगळे कडेन आमी हेल्प करपाक वतात. पेंट बी मारता तूं? हय हय, आमी मारना, आमच्या भुरग्यांक ते मारता, पूण आमी हेल्प करपाक वता. सगळे कडेन वता. वयर जालो आमचो, मागीर हांगा धाकट्यान सुद्दां करता आमी. म्हणल्यार हे फावटी म्हणल्यार आमचो व्हडलो करपाक लागलो, म्हणजे त्या खातीर आमी व्हडलो सांगाडो मारलो, नवो मारलो. आमी 15 दीस सुमार गेले सांगाडो मारपाक, फूल हे करपाक. मदीं पावस येलो, काम उरलें आमचो, सगळो भिजलेलो नरकासूर. परत मागीर करपाचो पडलो फूल. मागीर डबल काम उरलें, भरपूर काम उरलें आमचें. आनीक बरोबर जावपाचें, आनी खूब कितें कितें करपाचें आसलें आमकां. तरी आमचें ते प्लॅन सक्सेसफूल जावना पावसा खातीर. लास्ट मिनीट जालें. तुम्ही पळयत जाल्यार मयन बीन नरकासूर तशेंच उरला पळय थोड्यांचे, तेच्या खातीर. खंयची चॅनल तुमी?